झाले जातक जो बाहेर काढला की गो वही 1-2 महिन्या पुढे मी जातक बाहेर काढला मोहीन माय. कसं कसं पद्मिनी हाव पूजाक भारी लायक एक सोयरी घेऊन येयल्या गो. हो वही भारी चांगो बंगर सोचल्लो. वही वे मोहीन माय. हो कोण बत देव मामकूत नव तुका तगेल पूत गो दीपकू. हो देव मम्मल पूत दीपक देव मम्मल पूत दिवचे काय ना दिव्येत जातकोन त्याला तूच सांग आमक आणि तांक समजत सांग. त्यांनी कसं नाही म्हणांची त्यांनी कसं नाही लेखनांची तू मोंदी जगारी मोहीन माय म्हाका 2 मनशी जत्तस. नुत वचून दी चांग छल्लो चांग घरण्य. वय तुका घरात उगून मग केदन धावंडेत म्हण जाला तशा तू अश करतोस. धावंडात नाही गो पूजा खंची टायमार जाऊ की किती जाव का नु मैं तू कसं लेखता धावंडाईत म्हणून जाय तमा जाल्यार एक कंडिशन म्हाका चल्लो पसंद येऊ का नाही जाल्यार हांव कोरून घेना. म्हाका तागेल गुण आनी चल्लो हांव पळोवका म्हाका पसंद आयला मात्र हांव कोरून घेवचें. जायत गो देवा जायत. देवाला पुरा मागली नो गो पूजा. अम्मा हांव म्हाका ज्या जाल्यार पुरो मागून घेतली देवा लागीं. तू कसं मागून घेतली. चांग चाललो विद्यावंतू गुणावंतू तुका मोगारी सुकारी पळोवन घेतले एक मेळ म्हणून मागून घेतली गो पूजा. तू तेंची माग केदनाय मिगेल एक मुखाची करियर लायक असो प्रमोशन मेळो असल पुरा मागच्या नजवे तू केदना पळयला हेंची मागच्या त्या पूर देव दित्तू गो तशीच हेवे मुख्य. नत्तीले जावई बगे येच्छान तुका आशिल दुवे बगे येच्छान ना. मिगेल खबर कसने मागून घे देवा लागी ते देवानं बुद्धी दिव का तुका. राब गो देवा कोप्प नाका. त्या बेन्नी बाईन म्हाका मशिंगा पालो कान दवरला की वचून घेवन यो. हांव या ना तू जाय जाल्यार वचून यो हांव हांगा बैसून आसता. यो गो देवा वटू वचा आमी. नाका तू अगी कसं म्हण घेवन यो हांव हांगा बैसून मागीर सेल्फी काढ घेत आसता. हा हांवें बगी बैस. हां अरे पूजना थंय पुरो आता कसं करू ते चूर वाक करता. की म्हणे हो कसाला मग फॉलो करतो सर. हमने एक पाल हाडच्या गेलेल खंय गेली कितकी आणि काही येणे. हो बसली नाही आज एक गोल्डन चान्स. आज मिस केल्यार गेले आज कशी कोण ही गेल नंबर निमगू कची. हो कसला हंग बसलो. जेवक जेवक म्हणून उरलयत पडा येऊन बसला पडा. आज लागील सोडायता का हांव उठान वचना खंय हांगा बसता. पूजा हाय हांव डी. वय कळले तुंची डी म्हणू इथे मग फॉलो करतोस पैर तो गुनो. पोलीस कंप्लेंट दित म्हणलेले विसरलवे दिव का वे. पोलीस कंप्लेंट दिनी मी आणि के हांव दिला म्हणून लेखला.
तुका भई भीती मिळेल ना नव्हे कसले भिवका गो हांवें हांव कसान मिस्टेक केला म्हाका कसं नाही बई ना तू मग फॉलो करतस येऊन हांग बसला कोण सांगिले हांव तुका फॉलो करतस म्हणून हांव हांगा प्रकृती सौंदर्य एन्जॉय करूं आयलो हांव हांगा केन्नाय येता हांव सिंगींग प्रॅक्टीस करूं आयलेलो गो तूं येता हांगा अप्रूप हांव केन्ना येता तू गाजाव फर्स्ट पळोवचे हांव येता म्हूण कोळ न्हू आयलेल की ती तू कंप्लेंट दिवत न्ही हांची कंप्लेंट दिव का की म्हणत वय वय हांव तुका फॉलो करचें म्हाका विंगड काम ना हांवें म्हाका पुरानी फॉलो करचें हांव कोणाक फॉलो करना अब्बा 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 कसं कोप गो नंका तू दिरीयस कोप म्हळ्यारी जाल्यार कोप्पारी भारी चंद दिसत गो तू अयो हे ओल्ड डायलॉग रे थोडे अपडेट जा नवे नवे डायलॉग शिक पूजा राब गो 1 मिनिट गो पूजा कसं नाही कसं नाव म्हण तुगेले डी तू कसला म्हाका फॉलो करतोस म्हण समज सांग म्हाका हे पुरा नॉनसेन्स नाका आय डोंट लायक इट कसा जाऊ का म्हणून डायरेक्ट सांगका ना म्हाका तुगेले नंबर जाय नंबर जाय वे 9 आणि 7 बरोवंक घे 9 मिगेल अन्नाल नंबर आणि 7 मिगेल अम्माल नंबर कोणाचे आणि मिगेल जाऊ का वे जिरसाल मिरसांगसी उलयता हिगेल ह्यांची एटीट्यूड म्हाका इश्ट जावचे मिगेल डायरेक्ट आन्सर नो आय एम नॉट इंटरेस्टेड आणि हांव मिगेल नंबर मिगे फ्रेंड्सांक मात्र दिवचे हा फ्रेंड्साला घेऊ का नंबर हांव तुगेले की घेवया म्हूण लेखिले होड ना तुका फ्रेंड्सा लेगी घेता तुका फ्रेंड्साला कशी नंबर मेळटा म्हाका पोचिकेची पूजा राब गो बाय पुढे सांगून वस गो कशी जाल्यार हिगेल नंबर हिगेल फ्रेंड्साला घेऊ का पूजा आईली गो वचामे यो ग देवा तू कसं पाल्लं हाडू चमकलेली की कोरू चमकलेली हांव एकली आस म्हण गोत ना हांगा कितले वेळ वेट करचे पूर जल म्हाका वेट करून सॉरी गो देवा लेट इतू जल्ली म्हळ्यार ते बेन्नी बाईन एक सोयरीक सांगली तांगेल गुर्ताची चालू लायक शिकला की फॉरिना कामारस की मग ते ऐकत आणि पुरा डिटेल्स घेऊ का न्हय तशी चिके लेट जाले हां जायत पूरम्मा म्हाका इंट्रस्ट ना आनी वचा यो कसं गो इंटरेस्ट ना म्हळ्यार तुगेल प्रायरी हळदिकेची कसं उमेदीर आसता ती यो प्लीज अम्मा हांव सांगला न्हू कोरून घेत म्हणून आतां तेन सांगू नाका वपास डेली एक सोयरीका वचा यो जायत पळोवच काम नाही गेल न्हय नमस्कार सुगमा नमस्कार नमस्कार गे नमस्कार पैसा पैसा ओ सत्ती गो नाही सुगमा वसंती नाही हाँ सुगमा पद्मिनी ओ रोहिणी गे कळले अयो रोहिणी नाही सुगमा पद्मिनी कळली गे रोहिणी म्हणून आणि किती वेळ सांगता गे सुगमा हे घालली माझी अयो विसरली गे आता ऐकत नव्हे वही गे हा मग
उमलात मम्माल सून पद्मिनी. कळली की कशेच गे मागीर बामण ते तुमगेला हासनान तो येत वय सुगमाम. मावानी कसं करतो सची माव आरामसच. चेडू मनी आरामसच चढू अलकतिरी आईले सुगमाम. ಚೆಲ್ಲಿ ವರ್ಡಿಕೆ ವಡ್ಲ್ಯಾತ್ ನಾವೇಕಡೆ ಜಾತक दिवचे गेलेली ताने जातक घेन मी गेले मक्का चिल्लेक वडिके योगस की कसं नाही कशी ती जातक म्हणून एक पळो काशी म्हणून तुमगेले आईले. अयो कसं गे जातक घेऊन तू तरी म्हणजे हांग मांडटा खबर नाही सुरवेक तितले बुद्धी ना तुमका. सुगमा हांव जातक घेवन आयले चिल्ले. कसं सुगमा कसं नाही दोष जोस की सने वाईट ना गे मात्र चिल्ली हट मारी तुम्ही सगळे कसली ऐकायला दे. ते वय सुगमा सोलून गेले हांव ते ती गेले तिक तुझ्या चिल्ली जातक मुलगी सरा मेळा मेळ्यानं गे बरा बोलू मस्त चढस. कसं म्हणता सुगमा तुम्ही कसं नाही सोयरीकान जास्त न लायकी जत गे कसं दे मग तिंकोर नकाची सांगता परिहार टाके सह महिनी तरी लग्न जत गे हावे परिहार सांगता करता तुम्ही. कसं म्हणून सांगा तुम्ही कसं जल राव करता ती गेले जाम सोयरीक जाऊन तीन एक लायक घराणे गेल्या पूर म्हाका सुभाम कसं करता म्हणून सांगाचे कसं उपास काढतावे देवस्थानावचे नूर बसून तू जेव काढतावे कसं म्हणून एक सांगा म्हाका हांव कसं जय जल करता. हे जाता का सुरवे छान असो तुझ बदला तुम्ही कभी ती गायच पडल्या ती सोनिया कसं गाय सोडू का कसं म्हणता सुगमाम तुम्ही कसं गे पद्मिनी तुमको सह महिनी तरी केली लग्न जाऊ का नाही नका जाऊ का सुगमाम जाऊ का मगिरी हांव सांगितलं ऐकल्या सांगा सांग रात्रेस पळया नवदा ती बदलल्या सकाळी पुढे मात्या नाव येऊन ते नवदानीस पळया गाय उदकान धुवून गाये येदूर घरा येदूर मांडपून ते गायेक कुंकुम लावून फूल घालून ते गायेक पाय दवरून ते नवधान्य वैरी एक गोटा दवरून गाये दिया आणि भक्तीन श्रद्धेन गोमातेक पाय म्हणून मागून घेया बुद्धी लग्न जेवण म्हणजे एक बुद्धी जत पडया आणि विसरशी गाय म्हणून पांड्यापूज कशी तशी येत गेला गाय म्हणून पांड्यापूज केलं ऐकल्यानं पट्ट्याक जाल्यारी सुगमाम एक व्हडली समस्या आम्ही अशी फ्लॅट आमू गाय सुद्धा काही विचार कसं गे उलयता तुम्ही चिडयेक लग्न जावं दिल्यार तुम्ही गाय सोदता त्याची गाय खंय मेळना सोदियाची. वय सुगमाम गाय काही सोदूची गोमातेला आशीर्वाद ना तशी याची गेली लग्न देवचे बारी कष्ट घे तशी म्हणा सुगमाम हांव गाय सोदीत कशी तुम्ही जायत सुगमाम तशें जाल्यार तुमगेले फीस किती दवरता म्हणून सांगता वेगे कसं उलयता गे तुम्ही हांव आनी फीस घेत वे जनसेवे जनार्दन सेवे म्हणून करत असावं निघाला अन्नाल काढल्यानंतर हे हांव मुखारसून घेऊन वतस तशी एक राबून जी विद्या म्हणून तितले जी तुमकां पूजशील देऊन सोडा. जायत सुगमाम शंभर मात्र दवरल्या कसं म्हणाल गे आता कोरोना देखून सामाना माल पडयला पुरो. वय सुगमाम वय
हॉट ना सुद्धा असं हे तुम्ही एक लाल सोयरीक मेगेले पूजा एक दाखवून दिल्या तेच एक व्हडलो उपकार जात म्हाका जायत गे तसं टेन्शन करू नकाची पूजा जायत सोयरीक घेता कसं माती करू नकाची हांव सांगेन बरी करून दिली या जायत सुद्धा जय जय जायत सुद्धा हांव आनी बास जाता जय हांव एक सांगेन उडगास दवराची हांव हे सांगेन उडगास करा Wait, giant. गाय पूज करचे Giant. जय पूज अरे जो बरेजो तीन जण मेळ्ळा पुरेशी दिसाक भगवंता